भारतीय जवानांच्या प्रति मोग आणि आदर भावना परगटावपाक गोयच्या चैतन्य प्रतिष्ठानान भारतीय जवानांक राखी धाडपाचें थारायलां। मुरगांव तालुक्यांतल्या सुमार 25 वेगवेगळ्या इस्कॉलांच्या भुरग्यांनी जवानांक धाडपाक स्वता राखयो तयार केल्यात। RDX खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। आयज आमचे सैनिक आमची सेवा करतात। हांव तुमकां एक ल्हान इन्सिडंट सांगपाक सोदतां। हांव लास्ट इयर इन द मंथ ऑफ जून I had gone to Leh Ladakh and there at about 15,000 feet थिंगा वयर थिंगा आमी गेले चलो वयताले वयर। आमकां थिंगा ऑक्सिजन घेवपाक पडलें लायक ऑक्सिजन फ्रॉम सिलिंडर्स पूण ते आमचे सैनीक थिंगा सोल्जर्स ते थिंगा आहलेले विदाउट ऑक्सिजन आनी तेंची ड्युटी 4 hours at 15,000 feet at a very low temperature and ते 4 hours हांव कशें काडटले। So then we must realize that our soldiers are working for us. आमी काय तांकां चोयना। आयज आमचे आर्म फोर्सेस आहाय, we have got the navy, we have got the army, we have got the air force. आयज आलेकर बायन सांगले भशेन आमी देखून एकदम फोकस दवरपा जाय की we will go for this. I will join the armed forces, or I will join the navy. Then we have got children from different schools, from about 27 schools. It is a big achievement. कि 27 स्कॉलांनी भुरग्यांनी राखी करून आमचे वास्कोराचें नांव आयज वयर काडटाय। फर्स्ट देशा खातीर कितें करपाचें आहा हें करपाक लागून आमी सगळे जाण एकजुटीन एक सगळे जात धर्म सगळे विसरून फुडें वचपाची गरज आसा आनी आयज पर्यंत आमी रावले तशें फुडें रावतले। मागीर तो पाकिस्तान आसो किंवा चीन आसो, जेणे आमच्या बद्दल आमच्या देशा बद्दल एक शब्द जरी काडलो जाल्यार आमी तांकां उत्तर दिवपाक तयार आसतले। हे आमच्या माणकुल्या भुरग्यां पासून तयार जावपाची गरज आसा, ही तेंच्या मनांतसून एक विचार तयार जावपाची गरज आसा। हे करपाचें काम आमचे माणकुले आनी आमचे सगळे पेरंट्स, सगळे गार्डियन्स आनी टिचर्स आनी आमी शिकपाची गरज आसा। ह्या देशाच्या कार्यक्रमा खातीर खंय कसलो कार्यक्रम आसत जाल्यार आमी एकामेकाक सहकार्य करपाक जाय, तशें करपाकूच जाय। देशभक्ती आनी देशा खातीर जर भक्ती कोण करीत त्या भुरग्याच्या मनांत स्वताच्या उदरगती खातीर आनी देश कसो वाडोवंक जाय तशें आपणय वाडपाक जाय हे बी संकल्पना तकलेन उरता आनी ऑटोमॅटीक आमी आमचो देश फुडें व्हरूंक पावतले अशें म्हाका दिसता। कांय तरुण भुरगे युनिव्हर्सिटींतले येतात आनी कारगिलाच्या विजयाचें एक स्मारक बांदलेलें आसा, थंयसर मेमोरियल आसा, ते येता आनी मोडून उडयतात 26 तारखेकच। अरे ही आमची वृत्ती आसा, हे आमचें थिंकींग आसा, हे आमचें देशप्रेम आसा। हाजेर आमकां भायर सरपाची गरज आसा। हाजेर आमच्या भुरग्यां भितर, आमच्या तरुणां भितर, आमच्या जाणट्यां भितर निर्माण करपाक जाय ती देशभक्ती, राष्ट्रभक्ती। आमच्या सगळ्यांचे सुदैव अशें की हैदराबाद युनिव्हर्सिटींतले कांय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे तरुण एकत्र आयले आणि दुसरे येतात आणि परत एक फावट कारगिलचे स्मारक बांधून काढले। हाका म्हणटात राष्ट्रभक्ती।